तो काम धार बांदोडेचो हो संतोष गांवकार। मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ताणें स्वताचो एक व्यवसाय सुरू केलो। सरकारच्या मुद्रा योजनेंतल्यान रीण काढून गिरण घातली। पिठाची, मसाल्याची आणि खोबरेल तेल अशो वेगवेगळे गिरणी तांणी घातल्यो। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकूय ह्या गिरणींचो फायदो जाल्ल्याचे संतोष गांवकार सांगता। मिल घालपाचें कारण म्हणल्यार दोन एक तीर्थ आनी स्वार्थक म्हणटा। स्वार्थक म्हणल्यार म्हाजें पोट भरपाक लागून, म्हजो धंदो चलपाक लागून, आनी तीर्थ म्हणल्यार लोकांची सेवा। म्हणजे दोनूय वाटेन लोकांची हांगसर ही जी तेलाची जावं पिठाची आनी मसाल्याची गिरण आसा, एक तर बोरये किंवा फोंड किंवा सावड्ड्या त्या वाठारांत लोकांक वयचें पडटालें आनी ट्रॅव्हलिंगाक लागून लोकांक खूब त्रास जाताले। आनी त्या हितूंतल्या माध्यमांतल्यान हे हांगसर चालू करून लोकांची सोय जावची आनी लोकांक बरी सोय मेळची हे हितूंतल्यान आमी गिरण चालू केल्या। कसली कसली गिरण आहा तुजे कडेन? म्हजे कडेन तेलाची तेल काडपाची, खोबऱ्याची, मागीर मसाल्याची आनी पिठाची गिरण। आनी हितून आमी पीठ काडूनय आमी विकता, फ्रेश पीठ, म्हणजे आमी काडून दवरिना। आतां कोणाची ऑर्डर येयली 5 किलो पीठ जाय, कोणाक 10 किलो जाय, ते आमी फ्रेश काडटा आनी तेन्नाच दिता। तसोच आमी गांवठी मसाला काडून विकता, म्हणजे जवळ जवळ तितून 18 प्रकारचे हे आसा साहित्य, इन्ग्रेडियंट्स। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गिरणींचेर वचून लोक हो व्यवसाय कशा पद्धतीन करतात ते जाणून घेवन स्वता गिरणीचो व्यवसाय सुरू केल्ल्याचे ताणें सांगले। हांवें बँकेच्यान लोन घेवन केलाय, मुद्रा लोन आसलेलो, म्हणजे थ्रू बँकेच्यान। मुद्रा म्हणजे सरकाराचे लोन? हय। आनी सरकाराचें म्हणल्यार जें कितें परमिशन जाय आसलेलें ते डिपार्टमेंटाच्यान रोखडेंच म्हाका परमिशन मेळ्ळें। मुद्रा लोन ती फक्त ह्या व्यवसाया खातीर काडले? जवळ कितले काडलेले? हांवें 6.5 लाख काडले। 6.5 लाख तात्काळ मेळ्ळे? हय, तात्काळ मेळ्ळे। तुका तेजो अनुभव आशिल्लो काय कितें? ना, म्हाका अनुभव कांय नासलेलो। हांवें समजे बाकी बोरये गिरणीर गेलो, बाकीचे गिरणीचेर गेलो, ते कशें कितें काम करता तें पळयलें आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेतलें। पूण आतां तुका लोक कितें म्हणटा की तुवें घालून कितें आमकां? खरेंच समाधान, कित्याक आमकां इतले पयस वयता ते एक कमी जालो खर्च, आनी लागीं हांगासर दवरून केन्नाय वचपा येता। कित्याक एक हांगासर शासकीय आतां इमारत आसा आमची धार बांदोडे तालुक्याचें म्हणजे कितें काम आसलें तेवूय करूं मेळटा, हेवूय करूं मेळटा। आनी दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हणजे अशें चडशे मोस्टली 90% लोकांक तेल जें आसा तें बरें मेळटा, म्हणजे क्वॉन्टिटी जी आसा, म्हणजे आमी कितें उतारो जो म्हणटा तो जवळ जवळ 60 ते 65, 75% सुद्दां तेल लोकांक मेळ्ळेलें आसा। सुशिक्षित तरणाटी पिळगी सरकारी नोकरी मेळटली ह्या आशेन घराकडे बेकार बसतात। तांच्यांनी सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात तांचो फायदो घेवन आत्मनिर्भर जावचे म्हूण संतोष गांवकाराचो तरणाटे पिळगेक संदेश। जे तरणाटे आसा पळय आतां, जे तरणाटे कांयच काम धंदो नासून शिकलेले खूब आसता पूण सरकारी नोकरी फाटल्यान लागता आनी बेकारूच बसता, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव तांकां सांगूंक सोदता की तुमी सगळ्यांनी सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान न लागता स्वता आपलो हो बिझनेस, म्हणजे आतां हांव म्हाजो ओन बॉस, म्हाका कोण विचारूंक शकना, म्हणजे कोणाचो कंट्रोल ना, आपूण स्वता सगळें करपाचें। आनी आमकां आपल्या अंडर म्हणजे दुसरो कितें म्हाजो एक बिझनेस चलता, आयज म्हाजे कडेन 2 जाण हांगसर कामगार आसा, ते 2 जाण कामगारूय पोटाक लागले। अशे तरेन एक बारीक बारीक वेवसाय करून मोठो वेवसाय वचना, बारीक वेवसायाच्यान तुमी मागीर मोठ्या वेवसायान जाला आनी सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाचो तुमी चडांत चड प्रयत्न करात। गोमंतक टीव्ही खातीर धार बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकार।